नमस्कार, पळया अपडेट खबरो। जर्मनी फुटबॉल वर्ल्ड कप चॅम्पियन 24 वर्सां उपरांत सुटलो जैताचो दुष्काळ। अर्जेंटिनाक मारले 1-0। कोलंबियाचे रॉड्रिगीसाक गोल्डन बूट, जर्मनीचो मॅन्युएल नोअराक गोल्डन ग्लोव। गोयचे सगळे बँकांनी वापरी नासतना आशिल्ले अकाउंटांतलो कोट्यांनी पैसो अकाउंट बंद करून चल्लो रिझर्व्ह बँकेचे फंडान। स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेन धाडले 6 कोटी। प्रुडंटाचो खासा रिपोर्ट। चोरांनी गोयचे नाव काढले वयर, वर्साक लुटले 3000 कोटी। चोरयांनी गोयचे नाव महाराष्ट्र फाटल्यान। चोरयेचो माल जप्त करपाक मात सगळ्यान सकयल, क्रायम रेकॉर्ड ब्युरोचो रिपोर्ट। स्कुला गावागावांनी HIV जागृताय, एड्स कंट्रोल सोसायटीक सारखी जमना। रिवणातल्या प्रकारान परिस्थिती उक्ताडार। सोसायटीच्या कार्यावळींचो रिपोर्ट प्रुडंटाच्या हातान। गोयन मसाज पार्लरांनी बेकायदेशीर धंदे चल्ल्यात म्हूण पुलीस मारतात धाडीर धाडी। भलायकी खात्याच्या राज्याक पत्तो ना। प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची मोहीम चल्ल्या ऍक्टिव्हिस्टांचे नाड्यार। आणि गोयचे 5 पंचायतींनी आयतारा जाल्ले पोटवेंचणुकेचे निकाल जाहीर। 9 वॉर्डांनी 9 नवे पंच। हरवळ्या 5 पंचांची नवी पंचायत। खबरो विस्तारान। गोयच्या भौशीक आणि सहकारी बँकांनी हात लायन आसतना आशिल्लो तसोच वापरी नाशिल्ले अकाउंटांतलो पैसो रिझर्व्ह बँकेन व्हरपाक सुरवात केल्या। देशभरान अशे 5124 कोटी रुपया लोकांच्या अकाउंटांनी वर्साची वर्सा हात लायन आसतना तशे आसात। गोयच्या राज्य सहकारी बँकेकडेनूच 25 कोटी आसात। तातूंतले 6 कोटी रिझर्व्ह बँकेन रिझर्व्ह फंडान वेले। मायनिंग बंद जाल्ल्यान पयलींच गोयच्या बँकांनी पैसो घोळना। आता आशिल्लोय रिझर्व्ह बँक उखलूंक लागल्या। पळयात खासा रिपोर्ट। देशाची सर्वोच्च फेडरल बँक रिझर्व्ह बँकेन आपले रिझर्व्ह घटमूट करपाक मोहीम घडल्या। देशभरातल्या बँकांनी खातेदारांनी हात लावंक नाशिल्ले अकाउंटांनी पडून आशिल्लो कोट्यांनी पैसो आपल्या रिझर्वांत घालपाक सुरवात केल्या। गोयच्या भौशीक आणि सहकारी बँकांक रिझर्व्ह बँकेन तशे निर्देश दिवपी परिपत्रक काढला। खातेदारांनी खातीं 10 वर्सां परस चड वर्सां हात लायनासतना सांडिल्ली असल्यार त्या खातेदारांचो सोद घेवन तांकां कळोवचें। असलीं खातीं तांची नांवां आनी रक्कम प्रसिद्ध करून सोद घेवचो आणि जे खातेदारक प्रतिसाद दिनात तांचो पैसो रिझर्व्ह बँकेच्या रिझर्वांत धाडचो म्हूण बँकांक सांगला। गोयच्याय बँकांनी ही मोहीम सुरू केल्या। एके गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेच्या शाखांनीच अशे सुमार 25 कोटी आहा। तातूंतले 6 कोटी रिझर्व्ह बँकेच्या डिपॉझिट एज्युकेशन अँड अवेअरनेस फंड स्किमीक धाडल्यात। त्या सर्क्युलरा प्रमाणे आम्ही तो विचार केलो तर आमचे टोटल फंड मोर दॅन 25 कोटी 10 वर्सां वयलो आसलो, अनऑपरेटेड आसलो। आणि म्हणून आम्ही सगळ्या ब्रांच मॅनेजरांची एक मिटींग घेतली आणि त्या मिटींगेक आम्ही तांकां पर्सनली भोंवन ते किंवा त्यांच्या स्टाफांचो यूज करून प्रत्येक जे आमचे कडेन अकाउंट्स होल्डर आसा तांकां मेळोन मॅक्झिमम प्रयत्न करचो आणि KYC नॉर्म फुलफील करून ऑपरेट करपाचें आमी तांकां डायरेक्शन दिलें। मराठी आणि इंग्लीश 2 पेपरांचेर पब्लीक नोटीस दिली, बातमी छापून हाडली कित्याक आमी सगळ्याच कडेन पावोंक शकना। इतलें आसतना जालें कितें, ह्या 25 कोटींतले कितलेशेच लोकांनी जे ऑपरेट जायनासले ते आमचे कडल्यान पयशे गेले, तेंच्यांनी विड्रॉ केले, डायरेक्ट अकाउंटूच क्लोज केले कित्याक ते पयस रावता ते मुद्दाम येयले आमच्या ब्रँचीन आनी अकाउंट क्लोज केले। जे पयशे उरले ते आमकां रिझर्व्ह बँकेक त्या डिपॉझिट एज्युकेशन अँड अवेअरनेस फंड जो स्कीम 2014 केला त्या अकाउंटाक आमी 30 जुनाक धाडून दिले। हे 25 कोटी जाले फक्त गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेतले। अशे अकाउंट आशिल्ल्यो अजूनही बाकीच्यो बँको आसात। वर्साक 6 ते 7 हजार गोंयकार आपलो मूळ गांव आनी गोंय सोडून देश विदेशात नोकरी काम धंद्याक वतात। कांय जाण फामील घेवन वतात। तांचे अकाउंट मूळ बँकांनी हात लायनासतना असतात। सेव्हिंग अकाउंटाचेर ज्यूर मेळिल्ल्यान रक्कमूय वाडटा। मात आतां अशे अकाउंट 10 वर्सां वयर हात वापरिनासतना दवरूंक मेळचे ना। ते डॉर्मंट जाल्यार खातेदारांक एक तर परत स्वता येवन KYC करून ते चालू करचे पडटले, नाजाल्यार बंद करून रक्कम आपल्या ताब्यात घेवची पडटली। डॉर्मंट खातें साल्वार केलें ना जाल्यार ती रक्कम वतली रिझर्व्ह बँकेच्या फंडात। मायनिंग बंद जाल्ल्यान पयलींच बँकांनी पयशे उणे, आतां आशिल्लोय रिझर्व्ह बँक व्हरपाक लागल्यात। प्रुडंटा खातीर पणजेच्यान रिपोर्टर महेश घाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट सुशांत पळ। चोरांनी गोयचे नाव वयर काढले। देशभरात चोरयांच्या लिस्टान गोयचे नाव महाराष्ट्रा फाटल्यान दुसरे नंबरार। वर्ष 2013 महाराष्ट्रान चोरांनी 4315 कोटींचो माल लुटलो। गोंयान 3048 कोटी, तातूंत कॅश, भांगर, वस्ती, गाडयो धरून सगळे आयले।
नॅशनल क्रायम रेकॉर्ड ब्युरोन दिल्ल्या रिपोर्टान गोयची परिस्थिती उक्ताडार आयल्या. सगळ्या राज्यांनी मिळून चोरांनी वर्साक 13,219 कोटींचो माल लुटला. इतल्यान जाल्ले ना. चोरयेचो माल परत जप्त करपाचे बाबतीन गोय निमाणे सुवातेर. फक्त 0.1% माल चोरांकडच्यान मेळ्ळा. पळयात रिपोर्ट. 2013 वर्सा गोंयांत देशांत दुसरो नंबर मेळयला. मात हो नंबर बऱ्या कामां खातीर न्हय जाल्यार वायट कामां खातीर मेळयला. गोंयांत फाटल्या वर्सा चोरयांचें प्रमाण इतलें वाडल्या की महाराष्ट्रा फाटोफाट गोंयांक दुसरो नंबर मेळ्ळा. भांगर, गाडयो, कॅश आनी हेर जायत्यो वस्ती चोरयेक गेल्यात. 2013 वर्सा देशांत वट्ट 13,219 कोटींच्यो वस्ती चोरयेक गेल्यात. महाराष्ट्रात 4,315 कोटींच्यो वस्ती जाल्यार गोंयांत 3,048 कोटींच्यो वस्ती चोरयेक गेल्यात. फाटल्या 10 वर्सांचो विचार केल्यार 2013चो नंबर दुसरो लागता. चोरयेक गेल्लो मालवज परत मेळोवपाक सकयल्यान दुसरो नंबर लागता. गोंयचो नंबर सगळ्यांत निमणो लागला. चोरयेक गेल्लो 73.6% मालवज परत मेळोवन तामिळनाडून पयलो नंबर घेतला. सिक्किमात 51.9%, आंध्र प्रदेश 51.7% जाल्यार राजस्थानात 50.7% मालवज परत मेळयला. गोंयचो नंबर निमणो आसा. गोंयांत फकत 0.1% मालवज परत मेळयला. केरळात 2% जाल्यार मणिपुरात 3.3% मालवज परत मेळयला. चोरयेक गेल्ल्या मालवजा पैकी 1,762 कोटींचो मालवज परत मेळोवपाक पुलिशेक यश आयलां. कॅश पयशे, भांगर, ज्वेलरी आनी गाड्यांची चड करून चोरी जाले. 2012त परिस्थिती सामकी वायट आसली. 21,07,194 लाखांचो मालवज चोरयेक गेलो आनी 1,41,000 लाखांचो मालवज जप्त करप शक्य जाल्लें. 2010 वर्सा चोरयेक गेल्लो मालवज व्हडा प्रमाणांत पुलिसांनी जप्त केल्लो. त्या वर्सा 28.9% मालवज मेळयल्लो. फाटल्या 10 वर्सांत हे प्रमाण सगळ्यांत चड आशिल्लें. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. गोंयांतल्यो माध्यमीक शाळा आनी गांवांनी एड्सा विशीं जागृताय घडोवन हाडप गोंय सरकाराच्या एड्स कंट्रोल सोसायटीक सारकें जमना. रेवणा स्कुलांतल्या HIV पॉझिटिव्ह भुरग्यांक लागून जाल्ल्या वादान पालकांचे भुमिकेवेल्यान ही गजाल उक्ताडार आयल्या. सोसायटीचो केपें सांगे वाठारांतलो कामाचो रेकॉर्ड प्रुडंटाच्या हाताक लागला. माध्यमीक स्कुलां आनी गांवगिऱ्या वाठारांनी कांयच वावर केल्लो दिसना. सोसायटी फक्त हायर सेकंडरी, ITI आनी पॉलिटेक्निका मेरेन पावल्या. पळयात रिपोर्ट. HIV पॉझिटिव्ह भुरग्यांच्या मुद्द्यावयल्यान रिवणाच्या हायस्कुलांत वातावरण बरेंच तापलां. पालक कशेंच समजून घेवपाचे मनस्थितीत ना. HIV आनी एड्स बादिल्ल्या भुरग्यांचे विशीं खरे खोटे गजालीचेर स्कुलांतल्या पालकां मदीं जागृताय उणें पडटा ही गजाल ह्या प्रसंगांतल्यान उक्ताडार आयल्या. हें काम खरें गोंयची एड्स कंट्रोल सोसायटी आनी कोट्यांनी रुपयांचे सरकारी अनुदान घेवन जागृताय मोहिम्यो चलोवपी NGOंचे. एड्स कंट्रोल सोसायटी आनी NGOंच्या कामाचो केप्या वाठारांत वावराचो रेकॉर्ड पळयल्यार चल्ला ते बरोबर ना म्हूण कळपाक पुरो. सांगे केपें तालुक्यांत एड्स कंट्रोल सोसायटीन 2013-14 वर्सांत फकत 9 RRC म्हणजे रेड रिबन क्लब कार्यावळी केल्यात आनी त्योय बी उच्च माध्यमीक शाळा, ITI आनी पॉलिटेक्निक कॉलेजांनी. माध्यमीक शाळा आनी भितरल्या गांवांनी एक्कूय कार्यावळ जाल्ली ना. एड्सा विशीं जागृताय म्हूण 7 सांस्कृतीक कार्यावळी जाल्यात. फाटल्या जुनाक केपें आनी सांग्यार अंगणवाडीच्या कर्मचाऱ्यांक प्रशिक्षण दिवंक म्हूण कार्यावळ केल्ली, मात थंयूय कर्मचाऱ्यांचो प्रतिसाद मेळोना. केपेच्या त्या कथीत HIV पॉझिटिव्ह भुरग्यांच्या फाटल्यान रावता म्हूण आमदार सुभाष फळदेसायान तयारी उलोवन दाखयल्या. हांव एक गोष्ट सांगपाक शकता की हांव आमदारकी सोडपाक पडल्यार कोता येता, पूण ह्या 23 भुरग्यांचे भवितव्य अंधाराक वचपाक, काळखांत वचपाक, डार्काक वचपाक हांव दिवचो ना. आनी त्या खातीर हांवें सांगलें जर जायत, इफ यू आस्क मी टू पुट माय चिल्ड्रन ऑल्सो इन दॅट स्कूल, आय एम प्रिपेर्ड टू डू दॅट, प्रोवायडेड दे शूड रिटेन ऑल देर तांचे भुरग्यांक कोणाच्यानी काडपाक नाका. इफ दे आस्क मी, मिशनरीज सुद्दां आसा जर जायत, आय वील मेक arrangement to accommodate some of these students in my house also. I can go to that extent, but at any cost I will support this cause. प्रुडंटा खातीर मडगांवच्यान सावयो डायस आनी पणजेच्यान दिनेश करपे. घेऊया एक विराम.